शेकडो वर्षापूर्वी आमकां जाणट्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे म्हणजे गांवकार जाणट्यांनी सांगल्या प्रमाणे शांतादुर्गा देवी बिचोले शहरात गांवकारांत पयलीं हांगासर येयली। मागीर हांगासर येवन घोड्यार बसून ती पयलीं हांगासर गांवकारांत येयली। थंयसर हुन्यांत कडाकडाचे हुन्यांत आसले तेन्ना तिका एक झाड दिसलें। तें झाड म्हटल्यार आवळाचें झाड आसलें आनी त्या झाडाक आवळाचें फळ आसलें। तें आवळाचें फळ तिका खावंक कशें दिसलें आनी मागीर तिणी देवीन आवळाचें फळ खाल्लें। आवळाचें फळ खाल्ल्या नंतर तिका तान लागली आनी ती वाळवंटी न्हंय वचून तिणी उदक पिलें। उदक पिवन तिका उदक गोड दिसलें, गोड लागलें। उदक जर गोड आसत तिका दिसलें की हांगासलें वातावरण परिसर गोड आसतलो, तशेंच हांगासर स्थायीक लोक आसात तेंची मनां बीन गोड आसतली। मागीर तिणी निर्णय केलो की आपूण हांगासर गांवकार स्थायीक जातली आनी ती स्थायीक जावन हांगा स्वयंभू जाली। आनी थोड्या दिसांनी एक गांवकार तेज्या स्वप्नांत ती येयली आनी स्वप्नान येवन तिणी आपले हांगासर स्वयंभू जाला ते तिणी दाखयलें। आनी त्या गांवकारान सगळ्यांक सांगून 4 चौगुले ग्रामसभाकर येवन तेंच्यांनी हांगासर देवी स्वयंभू जाला ती स्थापीत हें केलें। व्हडलें देवूळ थोड्या वर्सांनी देवूळ बांदलें आनी 4 चौगुले ग्रामस्थ येवन तेंच्यांनी पुजा अर्चना चालू केली। पुजा अर्चना चालू करून अशी तो आमी दीस आयज 9 सोमवार असो उत्सव आमी हो मनयता।